उदयवारण मंडळ जनसे तिवी मतदारसंघ. आज आम्ही पिर्णा गांवांत ज्या प्रमाणे आमकां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तसेच गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचे आदेश दिल्या कारणान आम्ही गावागावांत बचत उत्सव मनोवपाचो प्रयत्न करता. आमचे ऑलमोस्ट 3-4 गांव सोंपलेले आसा. त्याच प्रमाणे आज पिर्णा गांवांत आम्ही गेल्ले. थंय आम्ही कार्यक्रम आमचो सुनिश्चित केल्लो. त्या वेळेनुसार आम्ही कार्यक्रम करीत सुशेगाद येताले. त्यानंतर थोडे कोण तरी आजीचे म्हणा कोण आनी कोण एक तरी दोग जाण आयले आनी आमकां इंटरप्ट करपाचो प्रयत्न केलो. आम्ही घोशणाबाजी केली. आम्ही शांततेन आम्ही काम केले आमचे. जसे पक्षाची योजना हा की प्रत्येक मंडळान प्रत्येक कार्यकर्त्यान हे लोकांपर्यंत रिफॉर्म्स जाल्यात आणि जो फायदो आहा जातलो हो लोकांपर्यंत एक्सप्लेन करून सांगपाक जाय. आणि ह्या खातीर आमकां एक आठवडो सोमार ते आयतार पासून एक आठवडो ह्या लोकांपर्यंत पब्लीक प्लेसीर दुकानांनी बाजारांनी हे घेवन वचपाचे आदेश आहा. आणि ह्या प्रमाणे आम्ही सांजच्या टायमार सदांच एक वर प्रत्येक गावांत बाजारात भोंवता. हे भोंवता आसतना जे आम्ही आजपासून तिवी मतदारसंघात सदांच आम्ही आसता पीसफूल आमचे कितें पक्षाचे आसूं किंवा माझे कितें आसूं जावं आमची धोरणां कितें आसूं आमचें काम कितें आसूं हेच्या पलीकडे आम्ही केन्नाच कसली भाशण ना किंवा आम्ही ते करिना. सगळे कडेन केले आसतना आयज पिर्णा गांवांत आम्ही ह्या प्रमाणे व्यवस्थित चलताले. आरजीचो प्रमुख जो वाहा जो मनोज परब याने मुद्दाम म्हणून आपल्या गांवांत इंटरप्ट करपाचे. तो जी भाशा उलयता हांव ताका सांगूंक सोदतां ही बरी संस्कारी भाशा उलय. जी भाशा तूं उलयताय लोकांक भटकान घालपाचे प्रयत्न करताय ते बंद कर. तुका दिसता तुज्या विचाराचे समविचारी मनीस आहा तेच तुका तो वयर काडटले हे लक्षात दवर. जेन्ना तूं म्हाजेर उलयताय म्हाका तिसरे फावट ह्या मतदारसंघात निवडून हाडला आणि माझे काम जे आहा हांव व्यवस्थित करता आणि लोक समाधान आहा. आणि हांवूय लोकां कडेन मागता की जर कितें आनी करपाक जाय जाल्यार आसतलेंच. पूण जो असल्या माध्यमान राजकारणात येवंक सोदता तेन्ना गोंयची जनता हुशार आहा. कोणाक सरकार करून घडोवंक दिवपाचो आणि कोणाक ना ही जनता थारायतली. तुजी जी संस्कारी भाशा ना ही म्हाका दिसता तेणे लक्षात घेवपाची. कारण तो लोकांची घरां मोडटा दुकानां मोडटा आणि तुका प्रसिद्ध माध्यमान तुका हे करपाक जाय प्रसिद्धी घेवपाक जाय तूं घे. पूण लोकांक भटकावून न्हू. जेन्ना सरकार गेल्या एका 3 बिलां गव्हर्नमेंट जमनी आसूं किंवा 20 पॉयंट प्रोग्राम आसूं कोमलीदाद आसूं जो भेटसायटा प्रश्न कितकेशे 40-50 वर्सां हे आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान असेंब्लीक बिल हाडून ती लोकांक तेंची जागा रावता त्या घर गावची जागा गावची आणि सुटावो जावचो आनी सूख गावचें. सरकार ह्या प्रयत्नान आहा. तूं जे कितें कोर्टाचे खंय तरी ते एक घेताय आणि दुकानां मोडून लोकांक भटकायताय ते बंद कर. कारण जी कोर्टाचो विषय आहा तो कोर्ट करता पण त्याच्या बरोबरूच सरकाराची जबाबदारी आमची निवडून दिल्ल्यांची जबाबदारी त्या लोकांक कशें संरक्षण गावता ते सेफ कशें आसतले हे आमचें काम आणि आम्ही त्या मार्गान चलता. आणि आमचे मुख्यमंत्री आणि संबंध मंत्रिमंडळ या मार्गान काम करतात आणि काम करून ते सगळे व्यवस्थित करतले. म्हणून जे तू बेस्ट एक खंयच्या तरी दुकानां मोडटा एक शब्द घेऊन हांव आमदार असल्या कारणान जेन्ना पयले फावट आमदार जाला तेन्ना असलोचो विषय गांभीर्यान थंय बायपास एक्वायर केलो बायपास स्टार्टूय जालो. त्या लोकांक आदी मायणीचे जे ट्रक वयताले त्रास जाताले हेजी विचार करून हांवें बायपास काडलो बायपास जालो आणि ते तेंच्या इतके विचारान घेवन केल्या उपरांत तेंची दुकानां मोडपाची विशयूच येना. आणि जर मोडीत जर कितें आसा जाय जाल्यार हांव पयलें आसतलो हांव फुडें आसतलो तेंकां सेफ करपाक. लोकांक गरजे भायर दुकानां मोडटा उग्र भाशा करून ते तुजी पोळी भाजोवपाचो प्रयत्न करूं नाका. जरी तुका दिसता की तू सोशल मिडियान चड उलोवंक जाणाय चड लोकांचेर उग्र भाशा उलोवप भडकान घालप हे बंद करचें. लोकांक पंचायतीन नोटीसी काडल्यो आणि ग्रामसभेक तुमकां आफयले तुम्ही येवंक ना. खंयचे एज पंचायत एक्टा प्रमाणे ग्रामसभेक आमदार जावं मिनिस्टर वचपाचे आणि लोकांक प्रश्न हे करपाक ना. आमचे
कर्तव्य आहा लोकांक मेळपाचें, लोकां खातीर वचपाचें, लोकांना आपल्याला वचप. ग्रामसभा ही प्युअर अँड प्युअर लोकां खातीर आहा. जेन्ना ते थंयच्या भागाचे लोक येयले, आपल्या घराचे विशय केले, तांकां एश्युरन्स हांवें दिलें, आमच्या मुख्यमंत्र्यान दिलें. आनी कितें जाय, तेका जाय त्याच्या बरोबर 4 भुरग्यांक घेवन आनी त्या 4 भुरग्यां कडेन 9 कॅमेरा घेवन मोबायल कॅमेरा घेवन भोंवपाचे. हांव मनोजाक इतकेंच सांगूंक सोदतां, तुजी जी पॉलिसी आहा, तुज्या कडेन 4 भुरग्यांक व्हरप आनी तेंचे कडेन 9 कॅमेरा दिवप, 9 मोबायल दिवप आनी फक्त कोणच्या मनशानसून ते व्हिडिओ आमचे सोशल मिडियार प्रसिद्धी घेवप. हे प्रसिद्धी तूं इलेक्शनाक गेले फावट रावलो, आतांय राव, आमी टक्कर फायट करुया. आमी एकामेकाक आमने सामने लोक डिसायड करतले कोणाक निवडून हाडचो तो. कारण म्हाका अभिमान आहा पिर्ना गांवांत म्हाका सदांच लीड दिल्यात, सदांच म्हाज्या बरोबर आहा आनी त्या गांवचे बरें करपाची कापासतात आनी जबाबदारी म्हाजे कडेन आहा. ह्यान आदी हांव मनोज परोबाक विचारूंक सोदतां की ह्यान आदी हांवें जेन्ना बरो मार्केट कॉम्प्लेक्स हाडलेलो, बऱ्यांचो बरो पंचायत घर हाडलेलें, तेन्ना प्लॅन हे सगळे फॉर्मेलिटी करून वॉकआउटाक दिल्ली, तेन्ना तो बंद उडयल्लो. तेन्ना एक दीस तरी विचार कर. फक्त उलोवंक जाय म्हणून उलोवं नाका. म्हाजी जबाबदारी हांवें पार केली. बऱ्यांचे बरे पंचायत घर कॉम्प्लेक्स हाडलेलो. हो म्हाका दिसता तितके बरो आनीक ना. हांव तेका रिक्वेस्ट करता, तेणे पंचायतीन वचून पळोवचो आसा ते ड्रॉइंग, नाजाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर GSIDCनूय प्लॅन आसतलो. कारण ही म्हाजी कापासतात बऱ्यांचो बरो प्रोजेक्ट दिल्लो. काही लोकांनी जशे मनोज परोबा सारकिल्ल्या लोकांनीच हो प्रोजेक्ट सायटीक उडयला आनी आयज त्याच्या खातीर सामान्य जनता, लोक, गरीब त्या सोयी प्रमाण मुक्त आसत, पयस आहात. ही सोय लोकांक बऱ्यापैकी आसलेली. तेन्ना हेणे त्या टायमाचे ते ग्रामसभेचे हे काडपाचे आनी ते ग्रामसभेक कोण मेंबर आसा तांकां प्रश्न कर म्हणून. फक्त तुका हिरोगिरी करपाक आपूण अशें उलोवंक जाणा, उग्र भाशा उलोवंक जाणा, हेका हें करूंक जाणा, तेका तें करूंक जाणा. आज पासून कितें केलां जाल्यार आमी गेल्या 20-25 वर्सां 30 वर्सां काम करीत आहा लोकां खातीर. म्हणूनच तर सरपंच, पंचायत मेंबर, सरपंच जावन आमदार जालो, आमदार मंत्री जालो. कारण लोकांचो विश्वास आहा. अजुनूय हांव तेका सांगता की तेणेन येता ते इलेक्शन लडोवचें म्हाज्या विरुद्ध आनी दाखोवचें. लोक दाखयतले कितें दाखोवंक जाय तेका तें. म्हणजेच दाखोवपाचो म्हणजेच लोकांची इच्छा कितें, विचार कितें आनी तेंच्या मनान कितें हे लोक वोटिंगाच्या माध्यमान दाखयतात. कोलवाळे रामाचे देवूळ म्हणटा जाल्यार तुमचे ते हे व्हडली बिरणाची दुकानां व्हडली. तो शब्दाचो गैरवापर करता, तो लोकांक भडकावपाक सोदता. तो ते रामाचे कमिटीकूय आफोंक येयला, या तुमचे देवूळ मोडटा म्हणून. देवळाचो हांव एक म्हाजन. हांव त्या गांवांत जल्माक येयला. म्हाजो बापूय त्या देवळाक काम केलां आसतलें. कारण आमच्या बापायनी, आज्यानी बी त्या टायमाचे देवूळ, त्याचे पोर्तुगेज टायमाक पयलींचे देवूळ. आनी सरकाराकूय तितकी धास्त्या. देवस्थान येदे व्हडले हात घालप किंवा तब दाखोवप हे तेजो चुकीचो. तो फक्त देवळ देवळ म्हणून आख्ख्या गांवांक भटकावंक सोदता. तेका हांव सांगूंक सोदता, म्हाजो कोलवाळ गांव, ज्या गांवांत हांव 5 फावटी निवडून येयला, ज्या गांवांत म्हाका आनीक आमदार केला, त्या म्हाज्या गांवच्या लोकांचेर म्हाजो बरो विश्वास आहा. आनी विश्वास आहा आनी देवूळ मोडटा म्हणपाची गरजूच ना. मोडचें ना हें हांव सांगता. आनी खंयची घरां सुद्दां मोडची ना. जर कोर्टाच्या माध्यमान जे चलता ते चलोनी, पूण सेफ करपाचें, प्रत्येक नागरिकाक जांकां प्रोटेक्शन दिवपाचें काम आमचें.